and press bell icon for latest notifications. काँग्रेस सोडून बीजेपीत आयली आणि आता अपक्ष उमेदवार म्हणून विधानसभा वेंचणूक लढपी सावित्री कवळेकार आलमार ह्या चिन्हाचेर वेंचणूक लढयतली। लोकांनी तिका निवडून हाडची म्हूण तिची मागणी। सांग्यार सुभाष फळदेसाय आड तिचो प्रचार नेटान चल्ला। तिने फाटली 5 वर्सां जाले खंय सांग्यार भरपूर कामां केल्यात। आणि दुसरे आमदार जाऊन गेले त्यांच्यानी कांयच विकास केला हे संपूर्ण मतदारसंघाक दिश्टी पडटा। मळकणे सारखे गांवांक जेन्ना एक ग्राउंड कंप्लीट जावन आसा तर कंप्लीट ग्राउंडाचे इनॉग्रेशन जायना, भुरग्यांक खेळपाक मेळना असली परिस्थिती आसा ह्या मतदारसंघाची। तशेंच प्रत्येक पंचायतीन सगळे पंचायत घर म्हणा कसले प्रोजेक्ट आसा हे खंयच फाटली 5 वर्सां चालीक लागलेले ना। फाटली कित्येक वर्स जाले डेव्हलपमेंट हो ठप्प जाल्लो आसा आणि सांगेकार फाटी पडत आसात। हे जावचे न्ही ह्या खातीर आयज सांगेकारांनी डिसायड केल्ले आसा की खंय तरी बदल घडोवन हाडपाचो आसा आणि हो बदल हेतूंतल्यान आमकां जे आमी घरोघरी भोंवतात तेन्ना कळटा की आमकां भरपूर प्रतिसाद मेळटा आणि लोक ह्या आलमारीच्या चिन्हाचेर येता ते 14 तारखेक वोटींग करून आमकां बहुमतान निवडून हाडटले अशें म्हाका विश्वास आसा। आणि सांगेकाराच्या विश्वासाचेर आमी मुखार वयतात आणि तेंची जी कामां आसात अर्दवटी ही कामां पूर्ण करपाक आमी फुडें 5 वर्सान आमी हे कामां पूर्ण करतले।